मोगाच्या दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाच्या सर म्हज्या विक्षकांक म्हजे नमस्कार. स्त्रियेच्या जिवितांत सबारितीची बदलावण जाता, ती जावं पुरो शारिरीक या मानसीक. आनी ह्या वेळार एका स्त्रियेक जोगते मार्गदर्शन या समजूनी मेळ्ळी तर खंडी जावनी तिचें जिवीत सलिसायेचें जातलें. आनी आज ह्या आंकड्यांत आमी काजार जावन पयले फावटी एक स्त्री गर्भेस्त जाताना तिच्या जिवितांत जावची बोगणां, तशेंच तांच्या कुटुंबादारांच्या मोतीन जावची ती बोगणां कसली ह्या विशीं आमकां थोडी समजणी आनी माहिती दिवच्याक आमचे मदें आसा आमची समेस्तांची मोगाची दोतोर सिस्टर जुडी लुईस. सिस्टर, तुमकां ह्या कार्याक हांव बरो स्वागत मागता. देव बरें करूं. सिस्टर, पयले फावटी एक काजारी स्त्री गुरवार म्हणून बघताना तिका वा गर्भेस्त जाताना तिचे तें जावची बदलावण या तिचे तें जावची कसली बोगणां तिचे तें उदेतात ह्या विशीं आमकां थोडी माहिती तुमी दिवेत गी. काजार जाल्ल्या दादल्याक आपूण बापूय जाता आनी स्त्रियेक आवय जाता म्हणून खबर कळटना ती दोगांय संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरतात आनी तो संतोश वर्णूंक जायना. ती चिंतना, ती बोगणां सिंतिमेंतां काळजाची जातात. नवो जीव एक संवसाराचो उजवाड देखता. कुटुंबांत एक नवें बाळ येता. घरांत सरबराई सुरवात करतात आनी नव्या बाळाक स्वागत करूंक घरचीं आतुरायेन तयाराय करतात. अशें म्हणटासतना आवयच्या मनांत संतोशाची तशींच आकांताची म्हणजे एंग्जायटीची चिंतना उपजातात. 9 म्हयने एका बाळाक आपल्या गर्भांत जतन घेवंक जाय. भुरग्याची भलायकी बरी आसा गी, कितेंय तरी आवयचें उणेपण आसा गी. ह्या भुरगें कशें आसतलें? स्त्री जर तर कामाक वेता तिका आनी मुखार कामाक वचूंक जाता गी. बाळंतेर कसो जाता? भुरग्याची साकरी करची कोणें? ही सर्व चिंतना एका गर्भेस्त आवयच्या मनांत येवंक सुरवात जातात. आमी म्हणटा मदर्स वील हॅव मिक्स्ड फिलिंग्स. ओय सिस्टर, तुम्ही बरे भोव अपुर्बायेन ह्या विशयाचेर सुरवात केल्या. तर एका स्त्रियेक मिश्रीत बोगणां आशेत, संतोशाची जावंक पुरो ही दुखाची जावंकी पुरो. तसली बोगणां येवंक कारण कितें? बोगणांत बदलावण जाता. आमी म्हणटा इमोशनल चेंजीस ड्युरींग फर्स्ट प्रेग्नन्सी. एक नवो जीव कुडींत तयार जाताना थंयसर हार्मोनांत बदलावण जाता. शारिरीक वा कुडींत एका तराची पिडा आसल्या बरी बगता, पूण ही पिडा न्हय, बगार जावची ती बदलावण. आनी साबार आवयो आतुरायेन आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरतात. थोड्यो आवयो आपल्या गर्भांत आसल्या भुरग्या कडेन उलोवंक सुरू करतात आनी थोड्यो आवयो केदाळा एक फावटी म्हज्या बाळाक पळोवचें, म्हज्या बाळशाक हांवें पळोवंक जाय म्हणली बोगणां तांचे थंय उदेतात. अशें आसतना ह्या संतोशाच्या उंबरार आसतना थंयसर एक आकांत आनी बेऊब जाता आनी असली चिंतना येवंक सुरवात जातात. थोड्या स्त्रियांच्या मनोस्थितींत बदलावण जाता. आमी म्हणटा मूड स्विंग म्हणून. आनी हाका प्रत्येक तरान कारण एका स्त्रियेच्या कुडींत अश्यो 2 गरजेच्यो हार्मोन ते जावन आसात एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन. आतां एस्ट्रोजन म्हणल्यार स्त्रियेच्या म्हयन्याच्या स्रावाचेर नियंत्रण दवरता आनी प्रोजेस्टेरॉन गर्भापती तयार करता आनी ताची जतन घेता. आनी थोड्या आवयांक गर्भेस्त आसतना किरिकिरी जावचें आसा म्हणल्यार मोत एक तराची बिगडल्या बरी जाता आनी कोणेय उलयल्यार तांकां इराराय भोगता. आतां हे सर्व लक्षणां सांगत घालन हांवें एका उतरान सांगचें तर प्रीनेटल म्हणटात. म्हणल्यार भुरगें जल्माच्या आदीं जावची ती बदलावण वा भुरगें गर्भांत आसतना जावची ती बदलावण जावन आसा.
सो तुम्ही म्हणजे हार्मोनल इम्बॅलन्स असल्या वरवीं एका स्त्रियेतय असली म्हळ्यार थोडे फावटी संतोषाची बोगणां जावं की पुरो वा थोडे फावटी बेजारायची वा दुखाची वा भंय आसता कितें जायत कोण ना म्हूण सांगून तशें जावं की पुरो म्हूण सांगून तुमी सांगचें. सो तुमी प्रीनेटल म्हूण सांगलें आकांत म्हणून हाची विशयांत इल्लेशें आमकां माहिती दिवेत की प्रीनेटला विशयांत म्हळ्यार प्रीनेटल म्हळ्यार कितें हाचे उपरांत जावची बदलावण कसली म्हूण सांगेत गी. प्रीनेटल आकांत म्हणल्यार भुरगें जल्माच्या आदीं वा भुरगें गर्भांत आसतना थंयसर येवची ती बोगणां जावन आसात आनी ह्या कारणा वरवीं थंयसर साबार आवयो दुखेस्त जातात, तांकां बेजाराय भोगता, खंत जाता, एकसूरपण भोगता, कावजेणी भोगता आनी निरासपण भोगचें सहज जावन आसा. कामांत खंयचीच आसक्त आसना आनी चिंतनाचेर नियंत्रण दवरूंक कश्ट मारतात आनी रातीक तांची बोगणां एका तराची देदेस्पराची आसतात आनी न्हीद पडना आनी सदांवत ताणें आपल्या भुरग्याचो हुस्को उलोवचें जावन आसा. म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार शारिरीक जावं दी बदलावण या मानसीक रितीन दोन्ही रितीची बदलावण जाता. पूण तुमी चिंतना म्हूण सांगलें कसली पुरा चिंतना एक पयले फावटी एक स्त्री गर्भेस्त जाताना कसली पुरा चिंतना तेच्या मतींत उदेतात. ह्या रितीची साल समकण्यांक बदलावण जावंक हाका साबार कारणां आसात. जावंक पुरो खिन्नता म्हणटा डिप्रेशन येता आनी हें खिन्नता वा डिप्रेशन जर तर पयलें आसलें तर तें वयर पडोवंक साध्यत आसा. हार्मोनांत बदलावण जाता आनी समाजींत सहकार तांकां मेळना तर थंयसर एकसूरपण, कावजेणी, निरासपण परत उपजाता आनी जिवनांत वत्तड वा दबाव आसल्यार तांकां ह्यो आवयो गर्भेस्त आवयो ती कंगाल जातात. अशें ह्या तराची लक्षणां दिसून आयल्यार ताणें दाक्तराची सल्हा घेवंक जाय. तवळू वाडून येवच्या भुरग्याक बरो प्रभाव पडटा नाजाल्यार वायट प्रभाव पडोवंक साध्यत आसा. म्हळ्यार आवय कितें चिंता तेंच तें भुरगें स्विकार करता. म्हळ्यार आवय जर तर आवयच्या मतींत बरी चिंतना आसल्यार भुरगें बऱ्या रितीन तें काण घेता. जर तर आवयत स्ट्रेसफूल वा डिप्रेशना वळख जाल्यार भुरग्याच्या वाडावळीन ती मुखार प्रभाव घालयता. सिस्टर तुमी प्रीनेटल हाचे विशयांत थोडी कारणां सांगली. असली बदलावण येवंक कारण कितें. ह्या रितीच्या साल समकण्यांक साबार कारणां आसात. हार्मोनांत जावची ती बदलावण वा खिन्नता वा डिप्रेशन म्हणटा. जर तर खिन्नता वा डिप्रेशन पयलें आसलें तर तें परत येवंक साध्यत आसा आनी समाजींत बरो सहकार मेळना तर थंयसर गर्भेस्त आवयक कावजेणी, एकसूरपण आनी एक भिरांत आसता. जिवनांत दबाव वा वत्तड आसल्यार आवयो कंगाल जातात. असल्या पुरा परिस्थितींत जर तर असली बदलावण आसा तर ताणें बेगीनच दाक्तराची सल्हा काण घेवची भोव गरजेची जावन आसा ना तर भुरग्याचेर प्रभाव पडटा. म्हळ्यार ताणें जर तर एका स्त्रियेन बरें चिंतल्यार खंडी जावन तें भुरगें बरेंच मतीन चिंता तेच्या वाडावळीक बरें जावंक म्हळ्यार पुरक जाता. आनी जर तर स्त्री दुसरे तरेतीन वा भियान वा कावजेण आसल्यार मुखार भुरग्याच्या वाडावळीक तें कारण जाता म्हूण तुमी सांगचें. आतां सट्टाव स्त्रियो आपल्या कुडीची सोबाई तशें परा म्हूण सांगून तली एक बोगणां मिश्रीत बोगणां आसतात. असली पुरा चिंतना एका स्त्रियेचेर येवची जाल्यार कारण कितें. साबार फावटी स्त्रियो कुडीची बदलावण जाताना तें स्विकार करूंक फाटीं फुडें सरतात. स्वा कुडीची सोबाय पाड जाली म्हणून कांटाळो येवचोय आसा आनी आपलीच कूड हेरांच्या स्त्रियेच्या कुडीक तुलन करचो मनोभावी उदेता. जर तर स्वा कुडीचेरच तिका अभिमान ना तर थंयसर खिन्नता, डिप्रेशन आनी नाना तराची बोगणां येवंक पुरो. जर तर असली बदलावण एक स्त्री अनुभव जाता तर तिणें थेरापिस्टा कडेन वचून ह्या बदलावणांत जावची ती माहीत काण घेवन कावन्सिलींग केल्यार खंडी जावन वाडून येवच्या भुरग्याचेर बरो प्रभाव पडोवंक जाता. म्हळ्यार स्त्रियेन एका स्त्रियेन चिंतिचें की हांव म्हाका बरें
म्हळ्यार पॉझिटिव्ह केदाळे पॉझिटिव्ह ताच्या मोतीन आसल्यार खंडीत जावन सकडी मुकले ताचे म्हळ्यार कले समस्या येयल्यार ताका परिहार ताणें सोदून काडयेत. पूण आतां घरांत घोव बायलां मदें संबंद बरो ना जाल्यार ह्या वेळार आंतूंक कांय म्हणी सांगून तिच्या मोतींत प्रभाव घालता गी. म्हळ्यार थोडे फावटी माय मावांचे समस्या आसूंक पुरो या घोव बायलां मदें वा ताच्या उपरांत दुसरी थोडे फावटी जॉयंट फॅमिली आसता न्हय त्या वेळार कांय ह्या रितीचो प्रभाव इत्तीचे वयर कांय पडोवंक साध्य आसा गी म्हूण विचारचें आमी तुमचे कडेन. स्त्री गर्भेस्त असताना घोवा बायल्या मदें जाता आसलो संबंध संपर्क समा आसना आनी हाका थोडे फावटी समा आसना हाका साबार कारणां आसात. पयल्या सुवातेर अर्थीक अडचणी, घोव पयस आसा तर लैंगीक करण्यातावन पयस रावचें आनी घोव आमल पिडेस्त जाल्यार मुखलो फुडार कितें भुरग्याचें भविश्य कितें म्हणलें एका गर्भेस्त आवयक भिरांत आसता. तशेंच घोव कामांत मग्न आसल्यार ऑफिस कामांतच आसल्यार बायलेचो हुस्को ना तर आवयक एकसुरपण भोगता कावजेणी भोगता आकांतार आसता. अशें म्हणटा आसतना जर तर एका कुटुंबांत संबंद आनी संपर्क घोवा बायल्या मदें एकात सामान ना तर ताणीच दोगांनी एकामेका बसून उलोवन समजून काण घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. दोगांयची दृश्टी गर्भांत आसलेल्या भुरग्याचेर आसूंक जाय. एकामेकाचो अहम पयस करना घोवा बायल्यांनी सांगाता बसून कितें तांच्या मदें जालां ते समस्या ताणीच परिहार करूंक जाय. तवळ मात्र एक सुखी कुटुंब बांदून हाडूंक साध्य जाता. म्हळ्यार दोगांयनी सांगाता मेळोवन जर तर ह्या समस्यांक परिहार सोदलो जाल्यार खंडीत जावन एका स्त्रियेक ताचे मुखले ते प्रसूतपणाचे दीस खंडीत जावन बरे सुलाभायेचे म्हूण सांगचे तुमी. आमी एक कडेन आयकल्लें टोकोफोबिया म्हूण सांगून हाचे विशयान थोडी माहिती दिवेत गी सिस्टर तुमकां. बाळंतेर जावच्या पयलें बाळंतेराक दीस लागीं लागीं येता आसतना थंयसर एका तराचें बें उदेता. म्हळ्यार भुरगें प्रसूत जावच्या पयलें घडी लागीं लागीं येता आसतना थंयसर एक बें येता आनी तें बें जावन आसा टोकोफोबिया म्हणटा. आतां बें सुरवात जावचें एका गर्भेस्त आवयक भुरगें चेडो जाता गी वा चेडूं जाता गी म्हणून, नॉर्मल डिलिव्हरी जाता गी वा सिझरियन जाता गी म्हणून, बाळंतेर कसो जावंक पुरो म्हणून, आनी थोड्या फावटी कश्ट जाता गी या सुलभ जाता गी म्हणून, आनी थोडी लजेची भोगणां येवंक सुरवात जातात. आनी हें सकड दीस लागीं येताना कावजेणी चडटा, आकांती चडटा, बेंय चडटा, एकसुरपणी भोगता. आतां असल्या संदर्भार एका गर्भेस्त स्त्रियेन कितें करचें गी म्हणल्यार समाधान काण घेवंक आसा, धैर्य तिका येवंक आसा आनी रिलॅक्स जावंक आसा. हांगासर एक दाखलो दिवंक हांव आशेतां. थोड्या म्हयन्या आदीं हांव आमच्या संपूर्ण कावन्सिलींग केंद्रांत आसली आनी थंयसर एक म्हाका फोन येता आनी ती एका हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली आनी तिच्या घोवान म्हणलें म्हजी बायल मस्त भियेता, कावजिणी तिका आसा, थोडो वेळ येवन तुमकां कावन्सिलींग करयेत गे म्हणून. आनी हांव थंयसर गेलीं आनी तिच्या कडेन इल्लो वेळ उलयलीं, कावन्सिलींग केलें आनी हांवें तिका हिप्नोटायज टेक्निक्स तिका थंयसर दिलें आनी हांव फाटीं आयलें. फाटीं येता आसतना म्हज्या मोतींत आसलें ती स्त्रियेचें पिक्चर आनी मस्त हांव चिंतून आसलें एक नॉर्मल डिलिव्हरी जावं दी म्हणून. आनी अशें सांजेर म्हाका तिच्या घोवातोन एक फोन येता, नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी चरको बरोबर बाळोवन जाली म्हणून. तो संतोश म्हाका भोगलो. कित्याक म्हणल्यार हांव चिंततालें भुरगें तें ल्हान प्रायाचें अन्य धर्माचें भुरगें ल्हान प्रायर काजार जाल्लें, ती दूख सोसूंक त्या भुरग्याक जायनातली आनी बेजारे खंत जातली कितें जाता पण ना म्हणून. असल्यो दाखलो कित्याक सांगचें गी म्हणल्यार थोड्या फावटी गर्भेस्त आसतना कावजेणी आसता, प्रत्येक जावन पयलो गुरवासार आसतना एक तरेचें बें आसता, थोड्या फावटी इसारोंक लज येतात. असल्या संदर्भार कावन्सिलरा कडेन वा थेरपिस्टा कडेन साळावळ दवरची बरी म्हणून म्हजी एक अभिप्राय. वय तें 60,000 स्त्रियांक तशेंच आसता. म्हळ्यार काय म्हळ्यार लज भोगता आनी डॉक्टर थोडे हांवें पळयलां, मस्त जाणांक आतां म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन जाल्यार हांवें पळयलां
डॉक्टर जर तर मेल डॉक्टर असल्यार ताचे कडेन इल्लें वचून विचारूंक इल्लेशें लज दिसता आनी फिमेल डॉक्टर्स असल्यार तांचे कडेन इल्लें सळावळ बरी आसता मागीर घरा कोणी म्हणी असल्यार माय वा काशा मम्मी कडेन तर थोडे भोवटी तशें कशें जाता अशें विचारूंक थोडे भोवटी बेन दिसता म्हळ्यार बे म्हळ्यार त्या रितीचे बे न्ही म्हळ्यार ती कांय काले सांगतीत कोण ना वा म्हाकाच नॉलेज ना म्हूण सांगतात कोण ना म्हूण तशें कांय त्या रितीची बोगणां जावं की पुरो पूण थोडी बायल मनशां कशी आसात म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार आतां सगळे कडेन तुमकां फोनां असतात गुगलार सर्च करीत वा थोडी डायरेक्ट विचारतात अशें अशें जाल्यार कशें जाता गे म्हूण सांगून तशें तांकां थोडी माहीत आसता आतां एक हांव वर्सली काजार जाल्या उपरांत पयले फावटी गर्भेस्त जाता म्हणटाना वा ती आवय जाता म्हूण सांगून तिका कळटा आसतना तिच्या मतीन जावची बोगणां कसली हे जिणयेचें एक व्हडलें मेट म्हणून सांगयेत आनी हे एक बदलावण्याची रीत म्हणून सांगयेत हांगासर बोगणांत बदलावण जाता मानसीक तरान जावची ती बदलावण समाजान ती एक आवय जाता आनी ही बदलावण एक पंतावनाची जाता आदल्या जिणयेंत जावची ती बदलावण भुरग्याची जतन तिणें घेवंक आसा आदल्या बरें तिका खंय वचूंक जायना तिच्या स्वतंत्राचेर तिणें नियंत्रण दवरूंक आसा पयलें तिका खंयसय वशेंत गर्भेस्त जावच्या पयलें तिका एक स्वतंत्र मुणें आसलें पूण उपरांत तिका तें स्वतंत्र तिणें नियंत्रणान दवरूंक आसा आनी आपल्या कुडीची सोबय पळयल्यार पावना भुरग्याची जतन घेवंक आसा अशें म्हणटा आसतना ही जावची ती बदलावण सुलाबायन आनी सलीसायन स्विकार करूंक जायना हाका मानसीक तरान ताणें स्विकार करूंक तयार करूंक जाय आनी त्या खातीर हर एक गर्भेस्त स्त्रियेन पयलेंच कितें जावंक आसा तें तयाराय करची भोव गरजेची जावन आसा एका स्त्रियेच्या जिवितांत पयल्यान आनी मानसीक रितीन म्हळ्यार घट रावंक जायचे ताचे उपरांत ताचे दैहीक बदलावण ताणें स्विकार करीचे पूण आतां बाणटेर जाल्या उपरांत एका स्त्रियेक समाजांतल्यान कसलो एक म्हळ्यार तांकां मार्गदर्शन वा कसलो पाठिंबो एका समाजांतल्यान मेळाचे बाणटेर जाल्ल्यांच साबार स्त्रियोन सांगचें आनी म्हजो संवसार काबार जालो आनी म्हाका कांयच करूंक जायना हांवें घराच रावचें ऑफिसाच्या कामाक करूंक जायना कामाक वचूंक जायना म्हणून असलीं एक नकारात्मक चिंतना साबार फावटीं साबार स्त्रियांच्या मोतींत आसून स्त्रियो करगोन आसात आनी ह्या संदर्भार प्रत्येक तरान कुटुंबाच्या संद्यांनी आनी सांगातांच समाजांत जर तर ती स्त्री पयलें कामाक वेता जाल्यार त्या स्त्रियेक कामाक वचूंक अवकाश करून दिवचे अशें समाजाचो आनी कुटुंबाचो सहकार भोव गरजेचो जावन आसा आनी स्त्रियेक कळीत आसा जे ही कुडींत जावची ती बदलावण एक जिणयेचें नवें मेट म्हणून आतां बदलावण जाली म्हणून घरांत बसचें न्हय थोड्या पटी कुडींत बदलावण जाता मानसीक तरान बदलावण जाता हाका हर एकाक एक अवकाश आसा कावन्सिलराक भेटचें वा थेरपिस्टा कडेन मेळचें आनी उपरांत जाल्ली ती बदलावण कशी हांवें फाटीं परत्यान स्विकार करचें म्हणून समजून घेवचें आतां थोड्या स्त्रियांच्या मतींत असलीं सवाल आसतात भुरग्यांचें जतन घेवचें हांवें गी म्हज्या घोवान गी म्हणून हाका तुमी कितें म्हणटा सिस्टर ह्या दिसांनी दादले आनी स्त्रियो दोगांय काम करतात अशें आसतना स्त्रियो मात्र भुरग्याचें पालन पोशण पळोवचें न्ही दादल्यांनी तशेंच स्त्रियांनी दोगांयनी मेळून कुटुंबाची जतन तशेंच भुरग्याचें पालन पोशण करची जबाबदारी दोगांयकी आसा ना तर स्त्रियेचेरच चड भर पडटा अशें आसतना घरांत आशिल्लें संतोशाचें वातावरण पाड जाता आनी एकामेकाक सुदारसून व्हरचो मनोभाव थंयसर उणें जाता त्या खातीर कुटुंबाची जबाबदारी येताना भुरग्याची जतन म्हणटाना घोवान आनी बायलेन सम तांणी जबाबदारी काण घेवंक आसा त्या दळा मात्र बरें कुटुंब संतोशाचें कुटुंब बांदून हाडयेत म्हळ्यार घोवाक कितले बायलेक कितले अधिकार आसा थंयसर तितलोच अधिकार म्हळ्यार एका दादल्याकी आसा म्हळ्यार 50-50 समान म्हूण सांगचें तुमी आतां थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार काजार जावन म्हळ्यार आतांचें इल्लेशें ट्रेंड पयलें म्हळ्यार एक सदां एक 10-15 वर्सांचे फाटल्यान उलयल्यार
स्त्रियांनी म्हणजे एकच पोटी इतले की म्हाका भुरगें नाका आनी 1-2-3 वर्सां इल्लेशें लायफ इल्लें एन्जॉय केल्यार वा काम आनी परा करून इल्ले पयशे जोड जाल्या उपरांत भुरगें जाल्यार बरें आसलें म्हूण थोड्यांच्या मतीन आसता. पूण सडन कांय हें चिंता बदलो न्हू ते कांय पयले फावटी ते गर्भेस्त जाल्यार त्या दाळाक तिची बोगणां वा चिंतना कसली. असले दाखले साबार आसात. साबार फावटी आवय बापायन सांगचें आसा आमकां इतलें बेगीन भुरगें नाका आसलें, हें बाय मिस्टेक जावन भुरगें जालें अशें इंच उतरां भुरग्यांच्या मुखार उलयतात. हें भुरगें चुकोन जाल्लें, बाय मिस्टेक जाल्लें भुरगें म्हणून. आतां इंच उतरां भुरगीं आयकल्या उपरांत हीं भुरगीं व्हड जाताना आवय बापायचेर कंटाळटात, तांकां बेजारय भोगता. आतां चुकोन जाल्यार ही भुरगें आमी त्या भुरग्याक स्विकार करूंक आसा. ना तर भुरग्याचेर ताच्या जिणयेचेर पाड प्रभाव पडटा. भुरग्याचें देणें दिवचें देवान. भुरग्यांचें देणें देवान केदाळय दिवंक साध्य आसा आनी ताका आमी खालती मान घालून स्विकार करूंक जाय. तुमी सांगचें की तुमी सांगच्या प्रकार एका स्त्रियेन तिच्या जिवितांत कितेंय घडल्यार तें देवान म्हाका दिल्लें म्हूण सांगून तें बऱ्या रितीन तिणें स्विकार करिचें. आतां पयलें भुरगें म्हूण सांगतना बापायच्या मतीन ते एक आसता की म्हाका चेडूं भुरगें जायचें म्हणून. आवय चिंता ना बा पयलो मालगडो चरको जाल्यार बारी बरें आसलें म्हणून. आतां जर तर चेडूं भुरगें आशेताना चरको भुरगो जाल्यार या चरको भुरगो आशेताना चेडूं भुरगें जाल्यार चुकोन जवळीं जाल्यार त्या दाळा घरच्या वा दादल्याचो या बायलेचें मोदें कितें पुरा घडयेत. चेडूं जावं तें दिवचें देवान. भुरग्यांचें देणें दिवचें देवान आनी आमी देवाच्या मिसावांत वांटेली जावचें मात्र. देवाक चेडो वा चेडूं म्हणून कांयच भेदभाव ना. हें हांवें साबार फावटी आयकलां. मस्त जाणां सांगचें आसा आमकां चेडो जायचें आसलें पूण चेडूं जालें म्हणून. असलें एक भावन एक चिंताप जर तर आवय कडेन वा बापाय लागीं आसल्यार त्या वाडून आमच्या भुरग्याचेर प्रभाव पडटा. आमी निस्वार्थी जावंक जाय. साबार जाणां आवयांक भुरगीं नात आनी तीं खंतीन करगोन आसात. आमकां एक मणी भुरगें दिलां म्हणून तें आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय आनी वाडून आमच्या भुरग्याचेर आमची नदर घालूंक जाय आनी भुरग्याक आमी बऱ्यान स्विकार करूंक जाय. जर तर आमी असल्या चिंतपाचेर जियेल्यार कुटुंबांत ना समाधान उपजाता. म्हळ्यार चेडो जावन दी चेडूं जावन दी तें आमी बऱ्या रितीन स्विकार करून ताका एक बरो फुडार दिजे म्हणून तुमी सांगचें. आतां थोडे दादले म्हळ्यार आतां म्हज्या कुटुंबांत सांगचें जाल्यार थोड्यांनी आमचे कडेन सांगचें आसा म्हज्या धाट्टुनांनी वा कजन्सांनी अशें सांगचें आसा म्हळ्यार आतां आमकां भुरगें जालां न्हय म्हजें बायल म्हाका पळोवंकूच पळयना म्हणजे म्हाका फुल्ल केअरलेस करता म्हूण सांगून निर्लक्ष दाखयतात म्हूण सांगतात बायलां. म्हळ्यार भुरग्याच्या फाटल्यानच आसतात म्हूण सांगून हें नीज गी तुमी सांगचें. ही परिस्थिती साबार फावटी उपजाता. भुरगें जल्मल्या उपरांत आवयची नदर भुरग्या वयर आसता आनी जबाबदारी चड आवयक पडटा. अशें म्हणटना दादल्यान म्हणजे घोवान आपणाक पयस करता वा निर्लक्ष करता म्हणचे अर्थ न्हय. हें दादल्यान समजून काण घेवचें. भुरग्याक पळोवचो आनी भुरग्याचे चड जबाबदारी पडची आवयक. असलो मनोभाव आसल्यार घरांत दुबावी चडटा समस्याक कारण जाता. त्या देखून दादल्यान आनी बायल्यान समजून काण घेवन एकामेका उलयल्यार म्हळ्यार पयलेंच गर्भेस्त जावच्या पयलें खंडी जावन तें घराणें दुबावाचें जायना. म्हाका कळीत आसल्या बरें ह्या एका कारणा निमती साबार फावटी घोवान स्त्रिये कडेन विच्छेदनाक गेल्लें आसा वा काजारा बायलो संबंद सुरवात केल्लोय आसा. त्या देखून घोवान आनी बायलेन समजून काण घेवचें दुबाव पयस करच्या खातीर. म्हळ्यार हांगासर स्त्रियेक कितली ह्या विशीं समजणी गरजेची गी तितलीच दादल्याकी समजणी दिवची गरजेची जावन आसा. त्या दाळा मात्र खंडी जावनीत एक सुखी जीवन तांणी सारयेत. थोडे फावटी स्त्रियां कडेन एका रितीचे भें आसता काले म्हळ्यार
हांव केदाळा गुरुवार जाता म्हणून सो म्हाका गोतून नातले या म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेड म्हणटात ते एक वर्ड म्हळ्यार ते सिमटम्स येनात कांय येना म्हणून सांगून हाचे विशयान कांय म्हणी तुमकां सांगेत गी म्हळ्यार पयले गर्भेस्त जाताना 4-5 म्हयने म्हणसर कळोंकूच कळना तांकां मागीर लास्ट सांगतात हांव म्हाका 5 म्हयने कया म्हाका कळीतच नातलें म्हणून सांगून हाचे विशीं कांय थोडी माहिती दिवयात गी वय अशे केसीस आसात म्हळ्यार साबार जाणां असलें म्हज्या कडेन सांगलें आसा एक कितें म्हळ्यार हार्मोनांत इम्बॅलन्स आसता आनी एक तांचे पिरियड्स इरेगुलर आसता आनी एक घरांत स्ट्रेस आसल्यार कामा कडेन स्ट्रेस आसल्यार थोड्या फावटी म्हळ्यार तांकांच कळना हांव गुरवार आसा गी म्हण बोगडांत आसा येना ओवरवेट जाल्यार थोडे फावटी म्हळ्यार खावन कांय जाली कोणा ओवरवेट म्हण तशें चिंतात वय त्या रितीची बगडां तशें आसता आनी एक थोडे फावटी पळय आतांचें ट्रेंड तुवें सांगलें बरें म्हळ्यार पयल्याचें बरें न्ही पयल्याचें बारीचा गुरू तें नासलें घरचीं विचारतालें तवळ तवळ आतां म्हणल्यार तशें आसा संवसार तसो आसा त्या देखून थोड्या फावटी तांकां कळोंकूच कळना हांव एक दाखलो दिवंक सांगता एक टिचर म्हज्या कडेन आयली तिचो मलगोडो पूत PUCंत आसा आतां हिका 40 जावन 2 वर्सां आनी ही गुरवार जाली का गोत्तूच ना म्हळ्यार पिरियड्स इरेगुलर आसलें आनी तिणें चिंतलें तुवें सांगलें बरें जिवांत मोटाय जाता मोटाय आयली पिरियड्स जायना पडना तिका मेनोपॉज दिसता म्हण चिंतो नासलें पूण ही गुरवार रावला हिका गुरवार सर रावला आनी येवन म्हणा लागलें कालें करचें सिस्टर आतां हांवें म्हणलें म्हळ्यार तिका तिचें मोत एक 50-50 आसलें भुरग्याक काडचें गे दवरचें गे कितें प्रॉब्लेम आसतलें गे म्हणून ताका हांवें सांगलें कांयच जायना आसूं दी भुरग्याच्या विशयान तर नेगेटीव तूं चिंतून रावं नाका कितें करीजे हांवें गर्भ काडीजे गे म्हणची चिंता नाका म्हणून पूण बऱ्यान जालें 9 म्हयने सारकें कांय ताका प्रॉब्लेम्स कांय येनातलें बाळंतेर बरें जालें आतां तें भुरगें फर्स्ट स्टँडर्डांत आसा अशें म्हणटाना थोडे फावटी असले संदर्भी आसतात तांकांच कळीत आसना गुरवार सर आसलें तर कळीत जायना म्हळ्यार दुसऱ्या कारणां निमती हय खंडी जावन सिस्टर तुमी आमकां भोव अपूर्बायेची माहेत ह्या वेळे दिल्यात एका गर्भस्थ स्त्रियेन कशें आसा जे तेचेली बोगणां कसली आनी ताका घरांतून कसलो पाठिंबो दिजे म्हूण सांगून सबार संगती आमकां तुमी तिळसिल्यात आनी अखेर करता फुडें तुमी कसलो संदेश दिवंक आशेतात जिवीत देवाचें एक अमोलीक देणें हें आमकां देवान फुक्याक दिवचें दुडू दिवन घेवंक जायना आनी आमकां जाय जाल्ल्या प्रकार तें आपणावंकी जायना त्या खातीर देव दिताना दाराळ मापान दिता तें आमी स्विकार करूंक जाय चेडो जावं वा चेडूं जावं भुरग्याचें देणें दिवचें देवान आनी देवाक चेडो वा चेडूं म्हणून खंयचेच भेदभाव ना हर एक भुरगीं देवाचीं आनी देव भुरग्यांचो मोग करता त्या खातीर देवान दिल्लें हें भुरग्याचें देणें आमी हर एकल्यांनी स्विकार करूंक आसा सबार फावटी आमी चिंतचें आसा आनी सबार आवय बापायनी प्रत्येक जाण स्त्रियेन सांगचें आसा आतां आमकां भुरगीं नाका आमी मुखार पळोवया म्हणून उपरांत चिंतल्यार उपरांत भुरगीं जायनातल्या वेळार चुरचुरल्यार ताका आमी कितेंच करूंक जायना त्या खातीर देवान केदाळ भुरग्यांचें देणें दिता तें आमी बऱ्या मनान खालती मान घालून तें स्विकार करया आनी देवाच्या योजनाक आमकां आड येवंक जायना ताच्या योजनाक आमी तकली बागोवंक आसा देवान जोडी केला तें मनशान मोडी नाये जिवीत दिवया जिवीत जियोवया जिवीत जियोवन शांतीचें साधन आमी जावया आनी देवाचीं विस्नार आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर मागून घेवया इतलें सांगून सर आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्यांक हांव बरें मागतां देवाचें विस्नार आशिर्वादां हर एका कुटुंबाचेर मागून म्हजो संदेश अखेर करतां आनी हें मीस हांव सगळ्या संवसारार प्रसरून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा सुमेस्तांक देव बरें करूं मोगाचेनो तुमकां कसलेय समस्या आसल्यार तुमी दयाकन सिस्टरीक वचून भेटी येता संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर बोळार रोजाय हांगासर सिस्टर तुमकां मेळटली दयाकन तुमी थंयसर वेचें आनी तिचे लागीं वैयक्तीक रितीन उलोवचें आनी तिचे नंबर हांगासर ह्या स्क्रिनार आसतले दयाकन तुमी तिका भेट दिया एका स्त्रियेच्या जिवितांत पयले फावटी गुरवार जाताना तिची ती जावची बदलावण आनी तिच्या घरच्यात ती जावची ती बदलावण ह्या विशीं संपूर्ण माहिती आमकां दोतोर सिस्टर जुडी लुईस हिणें दिली
खंडीत जावन ही माहिती तुमकां रुचली तर आमचें चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हे माहिती हेरांकी वांटा. परत मुखल्या दिसांनी अनेक विशय घेवन तुमचे मुखार हजर जाता. ते दळपर्यंत देव बरें करूं.